थोडे शाणे साधू सेवू नियमशास्त्राचो एक कायदो घेवन ताका थोडी काल्पनीक पाकां लावन जीवनपणा उद्देशी शिकोवन दिवच्या जेजूक वाऱ्याक धरूंक सोदतात. जेजू मात्र तांच्या सवालाक जोक्ती जाप दिता. नियमा प्रमाणेच पयल्या पतीच्या 7 जाणां भावां संगी लग्न जाल्ली स्त्री जीवनपणा दिसा हांचे पैकी कोणाची पतीन जातली म्हणलेंच तांचे सवाल. जेजू सवाल घाल्ल्यांक दुरसना बगार दुसरेच रितीन तांकां चिंतूंक करता. संवसारी चिंतपातावन जीवनपणा उपरांतल्या चिंतपाक तांची आनी आयकोप्यांची मत तो उजवाडायता. मरण म्हणलें उतर परत आनी परत सांगिल्ल्या साधू सेवांक जीवनपण आनी जिवंत म्हणलें उतर जेजू परत आनी परत जाप दिवन सांगता. देव मेल्ल्यांचो न्हय तो जिव्यांचो म्हणच्यांत सुवार्तेची चावीच आसा. देव कोणाकी मेल्ली पळोवंक कशें ना. भुरग्यान आसतना मरण पावली ती स्त्री कोणाची म्हणल्या सवालाक सुवार्तेंत जोक्ती जाप मेळटा. पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो देवदूतां सारकी आसून मरणांत ती देवाचीच भुरगीं आनी ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात म्हणल्या उतरांनी पुनर्जीवनपणा दिसा ती स्त्री देवाचेंच भुरगें जाता म्हणलें स्पश्टपणी कळीत जाता. पुनर्जीवनपणाची भास संवसारी नदरेच्या की विंगड आसून ती दुसरेच रितीन चिंतूंक करता. ती सवालांची भास न्हय, ती सवालांक जाप दिवपी भास. ती मरणाक वैभवीकृत करिना बगर ती जिविताक, जिविताच्या दाताराक, जिव्या आनी निजा देवाक आनी त्या देवातय आमच्या भुरगेपणाक वैभवीकृत करता. सांगताच ह्या भरवशान जियोंक आमकां शिकयता आनी आपयता.